आमची अपेक्षा हा की कुठतरी काँग्रेस जिखतलो बिकॉज आम्ही पयलीं आमगे पळय झेडपी आसलेले तेणें बरें काम केलें आहा कुठतरी कॉन्स्टिट्युशन आनी सरकारान ताका भायर दवरपाक हें ओबीसी केलां सो वी हॅव पुट ए गुड यंग गर्ल कॅन्डिडेट ओबीसी कॅन्डिडेट बरें शिकिल्ले चेडूं आनी शी शूड गो थ्रू. This is the start of Congress sweep in Salsette. And Salsette म्हाका दिसता I sweep करतले. All 9 seats. विश्वासान म्हाका सेकंड टाइम तिकेट घेवन तेणी म्हणजे परत एक विश्वास दवरलो. कार आमी धारबांदोडा आसा जे जाग्यार आतां कावंटींग चालू आसा आनी सावडे जिल्हा पंचायतीची जे वोटींग आसलेले कावंटींग आतां सोंपलेलें आसा आनी हांगा अपक्ष उमेदवार जो आसलो आतिश गांवकर ॲडव्होकेट आतिश गांवकर आनी भारतीय जनता पक्षाचो उमेदवार मोहन गांवकर यांची भितर लढत आसलेली पूण हे लढतीन हांगा भारतीय जनता पक्षाचो जो उमेदवार आसा तो निवडून येयल्लो आसा तो 918 मतांनी तो निवडून येयल्लो आसा. जे वोटींग काबार पाचार जाला तेन्ना हांवें सांगिल्लें लक्ष्मीचो नाल आसा तो सगळ्यांत वयर आसतलो. पळय आतां कशें म्हणजे जिल्हा पंचायती इलेक्शन म्हणटा आमकां 5 पंचायती लागतात. एक भाटी, वाड्या, उग्या, नेत्रावळी आनी रिवणा हे 5य पंचायती म्हणून आमकां लोकांनी पळय भरघोस हें यश दिल्लें आहा. अजून आनी बूथ उरल्या मेजपाचे. हे बुथाची लीड पळयलें जाल्यार आमकां सामकी खात्री आहा की गोवा फॉरवर्ड हो सामको वयर सरिल्लो आसा. For me, it was a foregone conclusion. Thanks to all my Karyakartas. This is a vote for double engine government and the triple engine government. सपोर्ट केले आणि सरांच्या व्यक्तिगत जिल्हा परत सुनील गावस्तान कॉंग्रॅच्युलेट करता. आम्ही आता आयजच सांगून देता 27 कुट्टाळेन भारतीय जनता पार्टीचो आमदार निवडून येतलो. जे हिशोबान ते करतले त्याच्या पार्टी वांगडा रावपाक लोकांक आता तरी मातशें लोकांक कळपाक तरी पण इट्स अ व्हेरी गुड विक्ट्री. सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू अवर फ्रेंड सुनील गावस फॉर बिकमिंग अ झेडपी. आणि हांव सगळ्यांक माझ्या वोटर्सांक जेन्ना सगळ्यांनी ज्या लोकांनी म्हाका वोट केला तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. सगळे कार्यकर्ते सगळे आमच्या आमदारा फाटल्यान रावले आणि खरो विजय हो कार्यकर्त्याचो विजय आसा. हे पॅकेजी घेवन त्या पॅकेजीने हे सगळे प्रचार करता हो इलेक्शन आनी विरोध कोणाचेर हे करप. भारतीय जनता पक्षाचा लोकांचा विजय. उसगावच्या जनतेन ठामपणे ठरयलें की कितें नेतृत्व आपल्याक जाय तेन्ना लोकांचो विजय, पक्षाचो विजय, भारतीय जनता पार्टीचो. हांव फक्त एक कार्यकर्तो म्हणून पयलींच्यान सांगताना मिडियाचे सगळे भाव की हे जनतेचो विजय भारतीय जनता पार्टीचा विश्वजित आढळेंचा नरेंद्र मोदीजींचा अमित शहाचा भारतीय जनता पार्टीचा विश्वजित आढळेंचा अमित शहाजींचा नरेंद्र मोदीचा भारतीय जनता पार्टीचा. आणि हो जैत हा माझो म्हणीनासतना आमच्या सगळ्यांचो जैत म्हणटा आणि आमच्या बाबाचे जे कितें विचार आसा ती प्रेरणा घेवन ती ध्येय घेवन आमी काम करतली आणि आमच्या बाबाचें नांव वयर काडटली आणि पार्टीचें नांव वयर काडटली.
faces that are educated, faces that are connected to the grassroots, faces that have people connect. This was the strategy that we and the president, when we were selecting candidates, this was the criteria. I wish thank you all of them. Thank you sir Yuri also and thank you sir Amit Patkar. तो कारण मायन कारण हांव सांगू देव बरें करूं म्हणटा तुमी सगळ्यांनी मुगे मान राखिले. हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आमचे पार्टीचे लिडर पळय आमचो बाब युरी आलेमांव तेच भाशेन हेर आमच्या पार्टीचे लिडर बाब अमित पाटकर ऑल्सो कित्याक ते कॅन्डिडेट सिलेक्शन तेणी दे लेफ्ट इट अप टू मी आनी आमी कॅन्डिडेट एक बरो कॅन्डिडेट लोकां मुखार दवरलो आनी लोकांनी मानून घेतलो. युरी आलेमांव का आस्ट्रा दा सिल्वा का